पोरणांतलो जीवन जालो सोयीसोय, पोरणांतलो जेजू सोलो सोयीसोय, पोरणांतलो जीवन जालो सोयीसोय, पोरणांतलो जेजू सोलो सोयीसोय. Sorvolverá rosnara Kuidi koso Pornazo Konanchan dorum zai Jivitacha Gornara Doldir gulam Mornazo Konanchan korum zai Monatlo জীবন জালো সই সই, মনাতলো যিশু চলো সই সই, মনাতলো জীবন জালো সই সই, মনাতলো যিশু চলো সই সই. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. ह्या पास्काच्या आठवड्यान आमी भितर चल्ल्या. आयज पयलो दीस सोमार. देवाक आमी दिनवासुया ह्या दिसा पासत. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या शेल्डन लोबो हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेलिशा जॉर्ज आनीक जॉयना लुईस ह्या देवाच्या भुरग्यां पासत. तांच्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर आमची सगळी मागणी देवा मुखार उबारुया आनीक भोव करून हे कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकांतली आमकां निवार म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक तो दिसती पडटा. शांती तुमकां. ही शांती जेजू आमकांय सगल्यांक दिता. तर भोव करून ह्या वायटांत ह्या काळोखांत जेजूची शांती आमी चाकूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनीक जेजूची कृपा आनी शांती वायटाच्या वेळार चाकूंक आमी चुकल्या थोडी पावटी, निर्शेल्या, भियेल्या देखून देवाचे काकलुतीक आनीक एक पावटी उलो मारुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सूर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारुका, पवित्र स्नाना वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या समारंभान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाकूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणें चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनाक आमेन. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हे जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशीं देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळे आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर्त नासलेल्या मनशां उदेशीं तुमी ताका कुर्सार खेळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बानपासांतलो सोडोवन पुनर्जिवंत केला. कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत संवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भोगताक फोंडांच कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती. भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूंक येता की दावीद आमचो वर्जापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेचे एकल्याक आपल्या शिंवसणार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पडलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केला आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जय. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हज्या दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलें. जबाब, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता. देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्पराक जय. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत संवस्कायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब, सर्वेस्पराक जय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्यो वस्तुऱ्यो भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सरशिल्ल्यो कोडसरून धावी ताच्या शिसांक कळीत करूंक गेल्यो आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळ्ळो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवूं नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलें मुखेल याजनिकांक कळीत केलें. हांणी जाणट्यां बराबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हळें, तुमी लोकांक कशें सांगात. आमी न्हिदलेले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतले हांव आनी तुमचेर कांयच जड येनाशें करतले हांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेले प्रमाणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू पुनर्जीवन जाला. तो फणांत आनीक ना आनी तो आपल्या शिसांच्या मुखार गालिलियान वेता. आपल्या शिसांक दिश्टी पडटलो. म्हणटच जायत्यो खबरो ज्यो आमच्यान करूं येता तातूंतली एक खबर जी सेर्त, जी बदलूंक जायना आनी हालोवंक जायना, ती म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवन जाला. मोरणाचेर ताणें जैत वेला, काळोखाचेर ताणें जैत वेला. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता तातूंत आसात ह्यो अस्तोऱ्यो जाणी हें सोत लागशिल्ल्यान पळयलें की जेजू पुनर्जीवन जाला. आनी जेजून तांकां पाठयल्यो, वच आनी म्हज्या भावांक सांग. भिवून पूण खुशालकायेन. एक वाटेन भियेल्ली पूण दुसरे वाटेन सगळीच खुशालकाय. कित्याक जेजून जी खबर सांगलेली मरचे आदीं ती आतां तो मरून 3 दीस जाल्या उपरांत खरी म्हूण कळ्ळी. ती खुशाल. जाल्यार दुसरे वाटेन दुसरे आसात जे चौकीदार राखूंक दवरलेले फोंड राखपाक. तांणी तें पळयल्लें आनी तें पळोवन ते भियेल्ले आनी तातूंतले थोडे पडून गेल्ले. आनी पळून वचून जेन्ना ह्या वडिलांक तांणी कळयलें तेन्ना ही खबर दुसरे भाशेन करूंक, उरफाटी ह्यो पत्ती करूंक हे वडील तांकां दुडू दितात. दुडवांनी विकते घेतले खबर करूंक. म्हणटच खबरो आमच्यान जायते भाशेन करूंक जाता. आमच्यान थोड्यो वस्तू वाऱ्यार घालूंक जाता. ह्या दिसांनी आमी म्हणटा वायरल केले. कोण व्हिडियो वायरल करता, कोण मॅसेज वायरल करता, कोण पिक्चर वायरल करता आनी ताका आपणाक जाय तसलो माताळो दिता, आपणाक जाय तसलो टायटल दिता. थोडे पेड, थोड्यांक पे केल्ले आसतात. तूं ही खबर हे भाशेन घाल, तूं ही खबर हे भाशेन घाल, तूं हे भाशेन कमेंट मार, तूं हे भाशेन कमेंट मार. मारतात मागीर सगळे. जे भाशेन हे शिपाय तांणी ते पयशे घेतले आनी ही खबर घातली सगल्या मुखार. खबर
जी सारकी न्हंय आसली पूण दुडवांनी विकती घेतलेली ती ही. ताचे शीस आयले आनी आमी न्हिदलोले आसतना चोरयां ताची कूड घेवन गेले. वाऱ्यार वायरल केल्ली खबर ती वायरल जाली आनी आयचो दीस पासून पवित्र पुस्तक म्हणटा आयचो दीस पासून जुदेवा मदें ही खबर चलत आसा. भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जालो हें सोत आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आपल्या दुसऱ्या वांगड्यां बराबर परगडटा. हें तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत. तर आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आसा. आतां आमी जेजूच्या जैतान एक जाल्लीं आसा. तर व्हायरल खबरो करून न्हय पूण आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू सगल्यांक दिवया. हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जे कोण बरे नात तांकां दिवया. हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जे कोण अडचणीक सांपडलेले आसात ह्या दिसांनी, भोव करून जांकां हांगासर घरां नात घडये ते भायले वावर करूंक आयिल्ले हांगासर, आतां ह्या दिसांनी आनिकूय घडये तांची गरज वाडटली, दुडू तांचे लागीं आसचें ना. जाल्यार असल्यांची खबर घेवन तांकां हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमी दिवया. आमच्याच घरांत आसलेल्यांक आमच्या बऱ्या उतरांनी पासियेंस काडून बऱ्यो वस्तू एकामेकाक सांगून पॉझिटीव जावन एकामेका लागीं आमी हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू एकामेकाक दिवया. आनी ह्याच पुनर्जीवन जेजूक दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमकां आतां हो लायव्ह स्ट्रीम मीस फावो जाता. तशेंच पवित्र पुस्तकान आमच्या घरान आमचे घराबो कसो आमी हें पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना ह्या जेजूक आमी अणभवून आनी एकामेका सोवें हो जेजू अणभवून आमी पुनर्जीवनपणाचो संतोश भोगुया. आनी सगळी भिरांत जी आसा भोव करून कोविड-19 कोरोना व्हायरस हाका लागून जे आंकडे घडये आजून पासून चडत आसतले ह्या दिसांनी थोडे तरी, जाल्यार ह्या सगळ्या हातून आमची भिरांत पयस करुया आनीक तारणाच्या दिसाक आमी रावुया. पेटोने वेडार गीत घेवया. C1 पेज नंबर 28. C1 पेज नंबर 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा पावल पडूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक भेटूया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग मोगुया. तुझ्याच बऱ्या जाती आतां रोगडीच आमकां जिवीत दिवपी खाणां पिवडां. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पडूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग मोगुया. उदकां तेंबो सोऱ्यान घालचो, दूट आमच्या मनीसपणाचो, विसोल तांचो आमकां जावचो. वांटो तुज्या देवपणाचो. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा पावल पडूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग मोगुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत तुजीं भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून
आनी हें बलिदान वपून दिता तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येतात जय उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर घोटुया. जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेन सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. आयज आमी उगडास करता त्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा शेल्डनाक ताची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदता बाग्योन जुजे वाज बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू पुनर्जीवन जाला. तो फोंडांत ना, तो आमचे मुखार वेता. जेजूक आमच्या उतरांनी, करण्यांनी आनी आमचे वागणुकींतल्यान भोव करून एकामेकाचे सेवेंतल्यान आनी उस्क्यांतल्यान एकामेकाक दिवया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडेन रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी घास थाडी नासा, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमल्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे. बाबा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजण जाले, आमचे मोरे बिडा करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे.
मनशा सोयमान घालतो सालोय जागरा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां काण उडयताय शांती तुजी आमकां वांटाय सोम्याचे सुये आमच्या काळजात रावूंक आमच्या काळजात रावूंक मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्लो क्रिस्त आनीक मरना मरणाक ह्या मुखार ताचेर पदवी ना सर्वेस्पराक जोय प्रार्थुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलें आनी सासणाच्या सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालय ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं ताच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरां वरत्या संतोशाक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन पास्काच्या सातोळ्यान आमी आसा आमी नियाळ केला तशें एकामेका सोबें आमी हो हुस्को दाखोवया भोव करून जे कोण गरजेवंत आसात आमचे भोंवतणी तांचें घडये जेवण काबार जायत येतलें जें पयलीं सप्लाय केल्लें आसा कोणूय जरी तर तुमच्या भोंवतणी असलो आसा जाल्यार पळोवचें पंचायतीक कळोवचें ना जाल्यार आमकांय कळोवचें आनीक जाता ते भाशेन आमी ह्या आमच्या भावा भयणांक ह्या वेळार आदार करूंक वावरुया तशेंच आयच्यान घडये हो हेल्थ सर्वे सुरू जातलो जी म्हायती आमी सरकाराक दिवपाक जाय ती दिवया भोव करून कोणूय जरी तर बरो ना कोणाची जरी तर ट्रॅवल हिस्ट्री आसा खंयच्यान भायर सावन आयिल्लो आसा वो कोणाकूय असल्या मनशांक मेळ्ळो आसा जांकां घडये हें दुयेंस हो वायरस लागलेलो आसूंक शकता जाल्यार आमी बरे भाशेन उक्त्या मनान ही माहिती जे कोण माहिती घेवंक येतात तांकां दिवया तेच भाशेन सुरक्षीत रावया जे कोण भायर तावन येतात तांकां तुमच्या घरान घडये घेवचे नात तुमी घेवपाक घडये गरज ना आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय पूण जीं कोण ही सर्वे करतात ती आमचींच त्यो टिचर्स ती BLOs आनी आमचेच जे वावर करपी आसात आमचींच मनशां ती म्हणटच तांकां आमचींच मनशां म्हूण आमी बरे भाशेन ट्रीट करुया घडये तांचें उदक बीन काबार जालां जाल्यार तांकां एक उदकाचो पेलो दीत जाल्यार देवूय तें मानून घेतलो आनी तांचो वावर बेगीन जावचे पासत आमी वेळ काडिनासतना ती आयल्या उपरांत तांकां रोखडी आमची ही माहिती दिवया ही मागणी आमी बराबर करुया सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रिमीत मोग करताय मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाडायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक आमच्या दोतोरांक नर्सींग हेल्थ वर्कर्स तशेंच आयच्या दिसाक हो सर्वे करतल्यांक आनी हेर सगल्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे चड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. गीत घेऊया K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्वागी आमची काळजा काळोखात बुडून असली, निराशी दुःखामोही ओची तूच सुखे साली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरजोळ जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू, काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरजोळ जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू.